जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळाचो 5वो आयतार ही देवस्तुती आनी आयची लितुर्जी हे युकरिस्तीक बलिदान हांव बाप फ्रँकलिन सोजू तुमच्या खातीर भेटयतलो. कित्याक गे म्हळ्यार कोरोना व्हायरसाच्या द्वारी आमकां इगर्ज्यांक वचोंक जावचें ना, जाल्यार देव आमची मागणी आयकता. तुमच्या खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, तुमच्या भलायके खातीर आनी तुमच्या संरक्षणा खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितां. बायबल आमकां सांगता, तुमी भियेनाकात, हांव तुमचे सोवे आसां. अब्राहमाचो, इजाकाचो देव, जकबाचो देव आमच्या सांगाता आसा. आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो राखता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, भोक्तीपणी आमी हें युकरिस्ती बलिदान भेटोवंक आमकांच आयती करया. आयचे प्रवेश स्तोत्र आमकां अशें सांगता, तूं म्हाका नीत करून दी, अभक्ती राष्ट्रा विरोध म्हजी राखण कर देवा. लटक्या नसत्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार, तुंसू देवा म्हजें शरण. देव आमकां निवारता, देव आमकां राखता आनी देव आमकां सांबाळटा. ह्याच भरवशान आयचें हे मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. देव दिता आनी बोक्षिता, मनीस घेता आनी विसरता, पूण सृश्टी आमकां केदींच बोक्षिना खंय. कित्याक म्हळ्यार देवाचे गुण आमकां बोगसूचे. मनीस कितें करता, तो घेता आनी देवाक विसरता, त्या खातीर ताच्या जिवितांत तो निसरता. सृश्टीन कितेंय सोडणें जावं दी, आवर येवं दी, भुंय कंपनी येवं दी, या मारे कारपिडा येवं दी, ती सकाळांक व्हरून येता. सृश्टी रक्षें काम आमचें जावन आसा. तर आज आमी पळयता ह्या सगळ्या सृश्टीन चडवणें घडटा आसतना, ह्या आमच्या जिवितांत असली मारे कारपिडा वेता आसतना आमकां एक सवाल दोसता, देव खंय आसा गे म्हणून. पूण देव आमच्या मदेंच आसा, आमच्या सांगाताच आसा. देवान आमकां स्वातंत्र्य दिलां, पूण मनशान कितें केलां, तें स्वातंत्र्य ताच्या फायद्याक ताणें उपयोग करना, तो देवाक दुर्सते आसा. पवित्र सल्लो आमकां सांगता, पातक्यांचें मागणें देव आयकना खंय. तर आमी केदां पश्चाताप पावता आनी देवा सरशी येता, देव आमच्या मागणें आयकता. तर आज आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें ह्या वखदां आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. जीं पदकां आमचे थंय आसात, गुप्ती आसात, लिप्ती आसात, ती आमकां आनी देवाक कळीत आसात. म्हणयाचो बूक 28:13 सांगता, जो आपलीं पदकां लिपयता ताका सूख मेळना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची पदकां देवा मुखार वळखून घेवया. आमचे दोळे दांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. कळत्या काळजान, उक्त्या मनान देवा मुखार आमी अस्कत पातकी म्हळ्यार वळखून घेवया. आमची पदकां बोगोस सोमया आनी युकरिस्ती बलिदान पवित्रपणी भेटोवंक आमकां जाय जाल्ली कृपा दी सोमया म्हणून आमी मागया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सर्वां सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवन सुदां संवकार मरयेक सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं म्हूण प्रार्थोवन मागता. सैर पदवीदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
आमच्या मोगाळ बापा, लाजाराक मरणांतलो जागोवच्या आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत ताचेर सदांच भावार्थ आनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनर्जीवनपणान ह्या पास्का समयार संपूर्णेन वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातक्याच्या पोंडांत कुसतल्या सुमेस्तांक दयेन फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुत जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परचे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवांत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतार हें. सांत पावलून रोमागेरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत रक्तमासा काल जाता ती देवाक मानवनांत. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमी
रक्तमासाचे अपेक्षेप्रमाणे न्हय, बगर पवित्रात्म्याचे कुशेप्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका नेमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवची सकत जाता। तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो। देवाचें उतार। पर तुमचे सवे आसो जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता बेतानियांत लाजार नावाचो कोण एकलो पिडेन पडलो। मोरी आनी तिची भयण मार्था थंय जियेताली। मोरी म्हळ्यार सोमियाच्या पांयांक सुगंध तेल माकोन आपल्या केसांनी ताचे पाय पुसुल्ली ती। वायठांत पडलो लाजार मोरयेचो भाव। सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें। ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावपी आसा। देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोवंक आसा। जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मोरयेचो आनी लाजाराचो मोग आसलो। तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो तेच सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो। उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें, येया आमी जुदेयाक फाटिया। शिस म्हणाले, मेस्त्री, आत्तां जुदेव तुका पात्रांवंक सोदताले आनी तूं थंयच फाटीं वेताय? जेजून जाप दिली, एक दिसाक 12 घंटे आसात न्हय? दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना, कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता। पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा, कित्याक ताका उजवाड दिसना। इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजार न्हिदला, हांवें वचून ताका उठयसय। ताचे शिस ताका म्हणाले, सोम्या, ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो। पूण जेजू लाजाराच्या मरणा विशांत उलयलो, पूण शिस न्हिदेच्या विशांत म्हूण समजल्ले देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें, लाजार मरण पावला, पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे बसो तो संतोष पावता। हें सर तुमी सतमानीचें घडलां, येया आमी आतां ताजे सरशीं वचुया।
तवळ जोवळो म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागी म्हणालो, आम्ही वसून ताच्या सांगाता मोरुया. जेजू येवन पावतना लाजाराक पोंडान दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हूण येता. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजू पळोवन मार्तान म्हळें, सुम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवांत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवांत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मोरसो ना. हें तूं सतमानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो असलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सतमानता. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपले भयणीक मरयेक कुशीन आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें आयकतच मरी सट्ट करून उठोवन तो आसलेल्या कडेन गेली. तेदवां जेजू वाड्यांत येवन पावूंक नातलो. तो आनीकी मार्ता ताका भेटल्ली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मोरियेचो सांगात कर्ण तिका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जुदेव मोरी सट्ट करून उठोवन भायर गेली. ते पळोवन तिच्या फाटल्यान गेले. ती कांय पोंडा सरशी रोडूंक येता जाय म्हणून तांणी चिंतलें. जेजू आसलेल्या कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली, सुम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो. ती आनी तिचे सांगाता आयिल्ले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सुम्या येवन पळय म्हणून तांणी जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदेव म्हणाले, हाका ताजो कितलो मोग आसलोलो पळया. तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुरड्यांचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजार मोरान अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन पोंडा सरशी आयलो. माठ्या बरी आसलेले त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्ल्याची भयण मार्ता म्हणाली, सोम्या, तो मरोन 4 दीस जाले, येदोळूस ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हणून हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार ताणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांन सतमानच्या खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान, लाजारा, भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पाय फाळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुठलायिल्ले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो वांचल आनी आयची वाचपां खंडिती आमी अनभोग जोडच्या ह्या पिडेच्या, ह्या कश्टांच्या ह्या ऐन काळार
संपी वाचपा म्हणून हांव चिंता. आमकां ही वाचपां बरोवसो दितात. आमकां ही वाचपां आमचे ते आत्मविश्वास चडयता आनी जेजू आमच्या सांगाता आसा. हांवसो पुनर्जीवनपण आनी जीव म्हणलो जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अनुभोगू ह्या येवकरिस्ताद्वारे ह्या देवाच्या उतराद्वारे आमकां मेळटा. आयची 3 वाचपां आमी नियाळया. पयलें वाचप एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी देव बरोवसो सांडलेल्या पर्ज कशें सांगता. हर एक प्रवाद्याचें काम कितें देवाचें उतर तांणी लोकांक पावीत करचें. आनी एझेकियेल प्रवादीक लोकांक प्रवाद कर अशें सांगता. देव म्हणटा प्रवाद कर आनी तांकां सांग म्हजे पर्जे हांव तुजे फोंडू उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतलीं तुमकां भायर हाडटलो. हांव तुमच्या इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. तुमचे पोंड उक्तें करतलो. हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, आज आमकां सगळ्यांक पोंडांत असलो अनुभव जाते आसा. ही मरेकार पिढे वरवीं ह्या कर्गा वरवीं आमचे थंय एका नमण्याचें बियाचें वातावरण आरंभ जालां. पूण देव आज आमकां सांगता तुमचे फोंड हांव उक्ते करतलो आनी तुमकां हांव परत फाटीं हाडटलो. तरी कर्ग शाश्वीत न्ही. हे देव निष्क्रीय करतलो आनी आमकां जैतेवंत करतलो, आमकां बळवंत करतलो. मुखार सुनो देव अशें सांगता हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशाक हाडटलो. मातशे भाव भयणीनो, आमचे ते असो आत्मो बियसो आत्मो भिवकुरो आत्मो. जेजू म्हणू लागलो भिवकुरे जाय नाकात. मातशे भाव भयणीनो, हो भिवकुरो आत्मो हांव काडटलो. म्हजो आत्मो कोण तो आत्मो? पवित्र आत्मो हांव घालतलो, धैर्यसो आत्मो हांव घालतलो. आमच्या बावतिजमांत आमच्या तिरावणेन मेळ्ळलो तसो आत्मो तो जिवाळ करतलो आनी आमकां तो राखतलो. तर आज पयलें वाचप आमकां बोरवासेचें वाचप. आमच्या पोंडांत तावन, आमच्या कश्टांत तावन, आंकातां तावन, आमच्या पिडे शिडे तावन, आमच्या कर्गां तावन तो आमकां राखतलो. तो आमकां जैतेवंत करतलो. त्या खातीर आमी देवाक आज अर्घां दी जाय. आयचे श्लोक आमकां सांगता सर्वेस्पर सगळें आसा काकूळ तूं संपूर्ण सुडका ताजे तावनूच येता. आमकां सुडका काकूळ तूं सर्वेस्परा तावन मात्र दुसऱ्या कोणा तावन आमकां काकूळ मेळोंक साधना. आमकां रोसलो देव तो आमकां पोसता. पोसो देव आमकां तो राखता म्हूण आमी गायता आनी ताची काकूळट आमकां जाय. तर आयच्या ह्या लितुर्जींत आनी ह्या काळार आमी विशेश मापान देवाची काकूळट मागून घेवया. दुसरें वाचप सान पावलो रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत आमकां एक जागवण दिता, एक तिदवण दिता आनी आमकां बदलावणेक आपोवणें दिता. तर आज आमी पोंडांत असलो अनुभव आमकां जाता जाल्यार आमी थंय तावन कशें भायर येजय म्हणलें आमकां सान पावल सांगता. ह्या पासो तो रक्तमासाक काळजाता ती देवाक मानवनांत. रक्तमास म्हळ्यार कितें? आमच्या कुडीच्यो ओडण्यो, कुडीच्यो आशा, डिझायर्स ऑफ द फ्लॅश म्हणून पवित्र सल्लो आमकां सांगता. तर आमी रक्तमासा प्रमाणे जिवन आसावंगी, रक्तमासाकच आमी सॅटिस्फाय करून पळोवन आसावंगी म्हूण आज आमी नियाळी जाय. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही, भागार पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे तुमी जियेतात. तर आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा. आमचे कोडू देवाचे टेंपल मंदिर पवित्र आत्मो थंय जियेता. तर ताच्या कुशा प्रमाणे आमी जिये जाय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां. तर आमी पातकां केल्यांत, आमी अस्कत, आमी पडल्या जाल्यार आमी क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार आमी नितीवंतपण क्रिस्ता मरिफात देवा थंय जोडलां. आत्मोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्ही, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमचे विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. असो अर्थ कितें नव्या जिवान म्हळ्यार? थोडे फावटी आमी केदाळे बेजारायन तासचें, नकारात्मक चिंतचें.
पुढू देवाचो पवित्रत्व आमचे थंय आसतना आमी सुडसुडायन जियेतले हांव, आमी धैर्यान जियेतले हांव, आमी सकारात्मक रितीन चिंतले हांव, आमी सर्वांचो मोग करतले हांव, एकामेकाचे उणेपण या उणपण आमी दाखोवन दिना बगार तांचे खातीर आमी मागतले हांव. कित्याक तसलो आत्म्या वरवीं आमच्यो कुडी नव्या जिवान भरजय. मगाच्या भाव भयणीनो, सबार पोटी आमचे थंय एक सवाल आसा. पिडा येताना देव खंय आसा? या आमी मागता देव दिवंक कित्याक तडव करता? कित्याक हांवें ह्या पिडेंत वळवळायचें? कित्याक हें कर्ग ह्या संवसारांत आज आसा? कित्याक देव तडव करता? वाय गॉड इज डिलेइंग टू आन्सर माय क्वेश्चन्स? पूण देव तडव करता बऱ्या खातीर. देवाचो सुवेळ म्हूण आसा. केदाळा ताजो वेळ येता आनी त्या वेळार तो आमकां आशिर्वाद करता. आमचे थंय जाय जय सोंसणीकाय मागण्यांत आनी ह्या जिवितांत ह्या मारेकार कर्गामध्ये आमी सोंसणीकाय ना. सबार कुटुंबांनी सोंसणीकाय ना. तुम्ही आज पळयशात जाल्यार सगळें गडीत लाजाराचें एक ताका जिवीत दिवचें गडीत ह्या जुवांवच्या वांजेलांत आज 11व्या आवासवारान बरयलां. आनी हांगा लाजार, मोरी आनी मार्ता. मार्ता आनी मोरी ती भयण्यो, तांचो भाव लाजार. लाजार जेजूचो इश्ट मित्र आनी जेजू आपणाचें सबार मिसांव पुरो जावन ह्या घरा येतलो. लाजार ताजो मित्र आनी मोरी आनी मार्ता ताका बरें करन घरा हॉस्पिटॅलिटी आमी म्हणटा पळयतली. आनी अशें थंय तो जेवतलो, तांचे सांगात उलयतलो आनी थंय जावन तो मुखार वेतलो. त्या खातीर पवित्र सल्लो आमकां सांगता, बेतानियांत लाजार नांवाचो कोण एकलो पिडेंत आसलो. मोरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेतली. ही मोरी म्हळ्यार कोण? मोरी म्हळ्यार सुमयेच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसली ती वायठान पडुल्लो लाजार मोरयेचो भाऊ. पळया, मोरयेक जेजूचो अनुभव जाल्लो. मोरयेक जेजूच्या मोगाचो अनुभव जाल्लो. मोरयेक जेजू कोण म्हूण कळीत आसलें. त्या खातीर मोरयेची स्पिरिच्युअलिटी तुमी पळयल्यार आत्मीक जिवीत जेजूचो ती काळसातावन मोग करतली. मार्ताचें जिवीत तुमी इल्लें पळयलें जाल्यार ती इल्ली गडबडी मनीस मारता आनी हांगा ही गडबड करता ती. पूण मोरी तशी न्हय. आमी दोन नमुनेचो लोक पळयता. एक कॉन्टेम्पलेटिव्ह पीपल म्हणटा आनी एक कायंड ऑफ रिलिजियस. तांचें काम ते करतात आनी तांच्या मागण्या ते करतात. पूण हांगा मोरयेचें जिवीत आमी हांगा नियाळतना आमकां कळीत जाता तिका जेजूचो कितलो मोग आसलो गी आनी ती कितल्या त्या आत्म्याच्या सत्तेन बरोवली गी म्हणून. आनी तांणी कितें केलें? दोगांयनी आतां भाव पिडेन पडला म्हणून तेत तांच्या मतीक आयलें जेजू आसा. आमकां पिडा शिडा येताना देवा लागीं धांवता आमी, मिसाक येता, मागणें करता, तेर्स करता, काकुळचेचो तेर्स करता, या रेतेरीक वेता, या नवेनाक वेता, या आमी मागोवंक तेसावां दिता. कित्याक आमकां थंय बेसावां मेळटात म्हूण आमी चिंता. थंय तांणी कितें केलें? जेजूक एक टेलिग्राम सोडलें. जेजू त्या गांवांत बेतानियांत तावन पयस आसलो आनी सोमिया तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा. तांणी सांगो ना आमचो भाव पिडेंत आसा म्हूण सांगो ना. पळय, इल्लें सेंटिमेंट. कित्याक म्हळ्यार इश्ट म्हणटाना धांवन येतात न्ही गे. त्या खातीर तो म्हणूंक लागलो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. एका व्यक्तीक धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणलो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोवंक आसा. म्हाका भाव भयणीनो, गेले त्या आयतार आमी आयकलें सुवार्ता कुरुडो, जल्मान कुरुडो. देवाच्या महिमे खातीर ही पिडा आयल्या. आनी आजू तुमी पळयतात हांगा देवाच्या महिमे खातीर अशें जालां. जेजू कळीत आसलें देवाची महिमा उगडापी करचें ताजें तें मिसांव. ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, देवाची महिमा उजवाडोवची आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिच्या भयणी मोरयेचो आनी लाजाराचो मोग आसलो. तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो त्या सुवातेर आनीकय 2 दीस रावलो. पळया, आतां मोरयेक आनी मार्ता कितें जायचंय? आमच्या घरात जेवंक आयलो, आतां खंय गेलो? आमच्या घरा रावतलो, आमी ताका इतली सरबराय केली, सत्कार केलो, आतां खंय गेलो? आमकां तशें भोगता न्ही गी. आमकां सबार पोटी निरासपण भोगता मागण्यात. एम्प्टीनेस इन आवर स्पिरिच्युअलिटी. आत्मीक जिवितांत निरासपण भोगचें आसा.
तशेंच तांकां बोगलें जावं पुरो पूण जेजू 2 दीस रावलो शिसांकी समजोना कितें गी म्हणून उपरांत कितें जालें उपरांत ताणें आपल्या सिसा लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक पाठया शिस म्हणाले मेस्त्री तुका जुदेव मारूंक सोदताले आनी तो वळ जेजू सांगता उजवाडाक चलता तो धंटोन पडना आनी इतलें सांगून तो तांकां परतून सांगता आमचो इश्ट लाजार न्हिदला म्हाका भाव भयणीनो हांगा तुमी समजत जाय न्हिजो तो मरण पावला आमच्या प्रमाणे जेजूक मरण एक न्हीद देवाच्या डिक्शनरींत मरण म्हणलो शब्द ना कित्याक म्हळ्यार तो जिवीत आनी तो जिवंतपण जावन आसा त्या खातीर आमकां क्रिस्तांवांक मरण ना मरणाक आमी भियेजय म्हूण ना आमी जियेल्यारी क्रिस्ता खातीर मेल्यारी क्रिस्ता खातीर म्हूण सा पावलो आमकां सांगता आनी अशें जेजू तांकां स्पश्ट सांगता लाजार मरण पावला पूण हांव थंय नातलो देखून तुमच्या पासो संतोश पावता तुमी चिंतू पुरो कितें उलयता गी सोमी म्हणून हांव नातलो तुमच्या खातीर संतोश पावता हें सर तुमी सत्मानेशें घडलां येया आमी आतां ताचे सरशी वचुया कितेंय आयलां जाल्यार संवसारांत हें कर्ग आमी सत्मानेशें घडलां आमचो भवार्थ आनीक गडजायशें घडलां आमकां इगर्ज मातयेचेर जेजूचेर देवाच्या उतराचेर मागण्याचेर पवित्र सक्रामेंताचेर मोग सोडाशें घडलां त्या खातीर हातूं आमी देवाचो एक आशिर्वाद आमी पळोवंक जाय तो जोडो म्हणटा तोमास आपल्या सांगातेची लागीं म्हणालो आमी वचून ताच्या सांगाता मोरुया 2 नमणेन आमी घेवयेत एक तो सांगता आमी धैर्यान या मोरुया या आमी ताच्या सांगाता या मोरुया जेजू येवन पावतना लाजारा पोंडान दवरून 4 दीस जाल्ले म्हणून ताका कळीत जालें बेतानिया जेरुसलेमा पयस नातलें सुमार 2 मैल 3.5 किलोमीटर शहराचे सवार सुदेव मारता आनी मोरयेक मेळून ताच्या भावाच्या मोरणा उपरांत ताका बुजोवंक म्हूण आयिल्ले पण आतां आयका जेजू येता म्हूण आयकतच जेजू येता म्हूण आयकतच आमची गडबडी मारता कितें करी लागली ती धांवली कोणा मेळोंक जेजूक मेळोंक ती जेजूक मेळोन म्हणा लागली जेजू आनीक घरा पावोंक ना जेजू आनीक अर्देर आसा सोम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मोरसो नातुल्लो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा एकाच उस्वासान ती म्हणाली कित्याक म्हळ्यार तिका भावाचो मोग आसुल्लो आनी 100% गॅरंटी जेजू ताका गूण करता म्हणलें तिका कळीत आसलें जीव दिता म्हणून कळीत आसलें जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवांत उरतलो मोरी 1 मिनट मुखार वचून सांगता थोडे पटे आमी देवाच्यान चड कळीत आसा म्हूण सांगता हांव चिंता आनी ही चिंता जेजूच्यान चड म्हाका कळीत आसा म्हणून तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हूण हांव जाणा पण हेंच मोरयेचे सूख समजोणी या सूख कॅटेकिझम कित्याक म्हळ्यार जेजू निमाणो आनी आरंभ तोच आल्फा आनी ओमेगा तोच त्या खातीर ताका तो वेळा काळा भितर ना आनी जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवंतपण हांवच जीव जो कोण म्हाका सतमानता लाजार म्हाका सतमानतलो तो मरत जाल्यार तो जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरोसो ना हें तूं सतमानताय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमानता ती कितें सतमानली गी देव जाणा तिका कांय समजोना तकलेक ती धांवली पाटी आनी पाटी वचून कितें म्हणटा कोताय म्हजे इन्फ्लुएन्स चलो ना मोरयेक सांगता अळे तो तुका आपयता जेजून आपोवंकूच ना मोरयेक आनी पळया कितले ह्या मार्ताचे एक आक्लास पळया तिचे हांकांत पळया तिचे कितें म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें तो आयकूं ना तिका वट्टूक लाजारान जीव जाय जाय आमी थोडी आसा मिसाक येता हांव आमी मागलें देवान दी जाय देवा तुवें दिल्यार तूं देव ना जाल्यार हांव आनी एका कडेन येता सबार जाणच्या मोतीन आसा 9 दीस 9 करता 10 दीस मेळ्ळा जाय तेका लागल्यार रुखार असो आंबोगी मेळचें न्हय हांव 5 जाल्यार 10 कॅन्डलां दिता पयलीं जाल्यार 9 कॅन्डलां म्हाका लाभ मेळ्ळ्यार 10 लाख मेळ्ळ्यार तुका 1 लाख ना जाल्यार तुका हात तुका लात टाटा बाय बाय ह्या देवाक सकत ना रे असलें चिंतप आमचें तें आसा म्हाका भाव भयणीनो तसलें चिंतप आमचें तें खंडीत आसूंक नजो आमी देवाचो मोग करचो तो कितें दिता म्हूण न्हय देवान म्हाका जीव दिला हांव देवाचो हांवें मोग करी जाय सदांच त्या खातीर हबक्कूक प्रवादी 3 आवास्वरान 17, 18, 19 तुमी काण वाचा
अंजूर असो रूख पालवसो ना दाका फळां दिवची नात सैतुनाचें उत्पन्न आसचें ना गोठ्यान गोरवां आसची नात जाल्यार हांव देवाक अर्गां दितां कित्याक तो सांगता म्हजो आनी देवाचो संबंध जैतुना खातीर अंजुरा खातीर गोठ्यांतल्या गोरवां खातीर बोकऱ्यां खातीर शेळयां खातीर बिझनेसा खातीर न्हय म्हाका जीव दिल्लो देवान जावन आसा त्या खातीर हांव देवाक वाखाणटां जर मोगाचे भाव भयणीनो आज आमी देवा कडेन आमी कितें म्हणटा एक कॉन्ट्रॅक्ट करचें न्ही देवाक आमी विधेय जावन जियोवचें पळय आतां कितें जालें मोरी आयकतच मोरी सट्ट करून उठोन तो आसल्या कडेन गेली जेजू आसल्या कडेन गेली त्या दुवान जेजूआनी वाड्यांत येवंक नातलो मोरी दवरले पळोवन सकट चिंती लागले मार्ताचे वरन चड मोरी असो लोकांक मोग आसलो त्या वातावरणांत आमी पळयता आनी मार्ता सांगता कोणी येवंक ना मोरी हे सांगता सकट गेले मोरी खंय पोटा लागीं असो रडटा की कोण ना म्हणून पूण जेजू आसल्या कडेन येवन ताका पळयतेच मोरी ताच्या पांयांक पडून म्हणाली पळया मोरयेच्या मागण्या पळया आनी आमच्या मार्ताच्या मागण्या पळया मार्ता म्हणटा तूं हांगा आसलोय जाल्यार तो मरतो नासलो आतां विसरल्यार तूं दिता पूण मोरी इतलेच म्हणा लागली सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो तितलेंच तूं आतां विसार मागीर विसार फाल्यां विसार परवां विसार कांय ना सबमिटींग हरसेल्फ सरेंडरींग समर्पण तर मग भाव भयण आमच्या पिढे शिड्यामध्ये कास्तां कातामध्ये आमी देवाक समर्पून दी जाय मोरये बरी तूं आमच्या संगात आसल्यार आमकां कांय उणें ना सोम्या म्हजो भाव मरतो ना सोम्या ती आनी तिजे सांगात आयले सुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें मार्ता सांगत आसतना ताचें काळीज कळवळोंक ना मोरयेन सांगत आसतना ताचें काळीज कळवळ्ळें कित्याक मोरयेन काळजा तावन उलयलीं ती उतरां मार्ताय उलयली काळजा तावन पूण ती इल्ली गडबडली त्या खातीर आमच्या मागण्यांत आमी दडबडचें न्हय आमी हांव देवा मुखार आमकांच समर्पण दिवचें आनी जेजू सुस्कारलो बायबल म्हणटा जेजू सुस्कारलो ताका तुमी खंय मातये पयला म्हूण ताणें विचारलें सोम्या येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली आनी बायबल म्हणटा जेजू रडलो केदाळा जेरुसलेमा पळोवन रडलो जेजू आज हांगा कुटुंबांत मरण धड घालता न्ही गी पातक अटॅक आक्रमण करता न्ही गी असली कोरोनाच असली व्हायरस अटॅक करता न्ही तो रडलो ताका मनुष्य कोणाचो मोग आसा ताका मनुष्याचो मोग आसा कोणाच्या घरा मरण पावतना तो संतोष पावना पूण त्या मरणाक तो एक अर्थ दिता आनी जिवन कोण म्हूण तो दाखयता तवळ जुदेव म्हणा लागले हाका इतलो मोग आसलो जाल्यार ताणें कुरड्या दोळे दिले आनी ताणें लाजारा मरण अशें करी येत न्ही गी आनी जेजू परत्यान कळवळ आनी बरोवन पोंडा सरशी आयलो पळय आतांचे घडीत भारी एक गरजेचें हांगा माट्या बरी आसलेले त्या समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली जेजून म्हळें ती शिळा पेल्यान काडा मरण पावल्ल्याची भयण मारता म्हणाली आतां पळय गडबडी मात्र मारता मुखार आयली सोम्या तो मरण 4 दीस जाले येदोळ घाण पडल्या कोण ना तिच्या मतींत घाण कुसळ पडल्या कोण ना इतलेंच कित्याक म्हळ्यार ती नॅचरली मनशांची बरी चिंता त्या खातीर आमी मनशां चिंतचे बरें चिंतूंक नजो देवान चिंतचे बरें चिंतीचे आमच्या आत्मीक जिवितांत थोडे फावटी आमी बडबडता मागण्यांती तशें आमी करूंक नजो सोम्या तो मरण 4 दीस जाले येदोळूच ताका घाण पडल्या कोण ना पण जेजूक शिळां काडी येती शिळां पडोवं येती पूण तो आमकां सांगता शिळां काडा ती अडकळ काडा ते अडकळ कसल्यो अडकळ्यो आसात त्यो काडा आनी तुमी तुमचे दोळे उक्ते करा जेजू तिका म्हणालो तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हणून तुका हांवें सांगलां न्ही तर आमी सतमानल्यार भावांत देवाची महिमा समजता हांव इजाया प्रवादी 7वा वसवर ओळ 9 सांगता तुमकां भावार्थान तिरासाण ना जाल्यार तुमकां तिरासाण आसची ना इफ यू डू नॉट स्टँड फर्म इन फेथ यू विल नॉट स्टँड एट ऑल रोमाकारा बरयलें पत्र 10वा वसवर 17 सांगता भावार्थ कसो उत्पन्न जाता संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश देवाचे उतर ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी जेजू क्रिस्ता प्रगट केल्ल्या निमती संदेश ऐकूंक मेळटा जेजू तिका म्हणालो तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां तितल्यार ताणें शिळा काडली तवळूच जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें पण आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा कितें म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं देवाक अर्गां दिता हांव खंयचे मागणें करता न्हय जावं पुरो आज कोरोना व्हायरस आसा कोविड-19 देवा ह्या कर्ग खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां दितना कर्गां पयस येतात अर्गां दितना देवाची सकत देवन येता आमी देवा दुरसोवचें न्ही कोणायकी दुरसोवचें न्ही मग अशें भाव भयणीनो जेजूच्या मागण्या पळया
जेजू फोंडो सरसीन शिळा उक्ती कर मागता, बापा तू म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. पण कॉन्फिडन्स इन प्रेयर. सदांच जाल्यार तू म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोवती उबो असलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. ही थँक्ड गॉड. आमी पळयता, आमी उंडो घेता आनी तो देवाक अर्घां दिता. अर्घां दिवचें व्हडलें मागणें. आनी अर्घां दिल्या उपरांत कितें म्हणटा, इतलें म्हणटच व्हडल्या थाळ्यान आज तुम्ही सर्वेस परसो ताळो आयकशा जाल्यार दारूण करिनाका तुमची काळजां. गुंडे येता येसुमी हांव तुका बोब मारता, आयक म्हजो ताळो. देवाचो ताळो, केदळा देवाचो ताळो त्या माठ्या भितर गेलो गी आनी ती मोरोन आसल्या, फळयांनी गुट लावन आसल्या लाजराच्या कुडीचेर तो ताळो लागलो गी. लाजरा भायर ये. देवाचो थाळो लाजराची निर्जीव कूड आयकता. कित्याक ही कूड आवयच्या गर्भान रचली देवान. कीर्तन 130 आणि 6 आमकां सांगता, पिंपरे जावच्या आदीं तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें तुका देखला, हांवें तुका पळयला. आनी केदळा सडवंडर असो ताळो लाजराच्या कुडीक लागता. सैतानाचे ते मरण ताका धरण दवरूंक सकना आनी तो फाळ्यां सोमेत भायर येवन रावता. मगच्या भाव भयणीनो, पळया सकत सोम्याची, पळया सकत येवकारिस्त देवाच्या उतराची. कित्याक सोमी आमच्या मदें काम करता. ताका सोडया तो वचूं. मगच्या भाव भयणीनो, आज बुरवोसो सांडलेल्यांक आमकां बुरवोसो दिवंक देव आयला. आज आमी बुरवोसो होगडायलेले न्ही, बुरवोसो होगडावचो नाका. परत हे बायबलांतले घडीत आमी वाचया. कित्याक आमकां जीव जिवानपण जेजू जावन आसा आनी जेजू आमकां केदीच हात सोडिना. आमी भोगचे एक कश्ट आमचे भोगचे कुटुंबान जावं पुरो मारेकार पिडा करगंत हांव भंय येवंक आमकां एकच वाट जावन आसा जेजू. जेजू शिवाय आमकां दुसरी वाट ना. तर त्या जेजूक आमकां समर्पण दिवया. आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे दंपया आनी मागया. सर्वीस पर बापा आगणीत का कुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा एझेकियल प्रवाद्या मरिफात रोमाघरा बरयल्या पत्रांत आनी जुवांच्या वांझेलांत सथा आमकां तुवें कळीत केली. आज आमी घरा भितर आसा, आमकां देवाळाक वचोंक जायना. भायर भियेचें वातावरण आसा. कोणाक हात आपुडल्यार, कोणा सांगता आसल्यार आमकां ही पिडा आमकां पाशार जाता की म्हणल्यार भे आमचें थंय आसा. सर्वेस्पर बापा, तुवें आयली खरगां सकड मैशे मरिफात तुवें निश्क्रिय केली. आज त्याच जेजू क्रिस्त मरिफात कोरोनात असली, डेंग्यू मारेकार पिडेत असली, कॅन्सर असली, व्हायरसां तूं निश्क्रिय करूंक शकताय. आमचे कुटुंब आमच्या राष्ट्र तूं राखोवंक शकताय आनी सर राष्ट्रां तुका वाकांच्या बरी तूं करूंक शकताय. तर आयच्या दिसा हे दिव्यवाणी लाईव्हद्वारे आयकोवचे मिसाचें बलिदान ही हांवें प्रगट केल्ली सुवार्ता म्हज्या परजेक पेकोवन हाडून दी. अंकर भनपस बंदड हांव सुडकां दिवं दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैता, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुडका. तुमचो भावार्थ तुमच्या मागण्या जिवीत बळवंत जावं दी. पवित्र सभेंत जेजूक साक्षां जिवचे भाग आमकां हर एकल्यांक मेळोवन दी. हांव मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापात हांव जल्मला. देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार्थ हांव तो देवला. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताक ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेत दिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना.
आणि पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता ताव निपसाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो मेल्ल्या लाजाराक जीव दिल्लो जेजू मरून गेल्लो आमचो भावार्थ तो परत जिवाळ करता ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो आमकां भरता. म्हज्या नांवान जें कितें विचारल्यार तें हांव तुमकां दिता म्हणलो सोमी आता आमची त्या सावा ताच्या मुखार समर्पण आमी मागुया. आमी मागया आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर ताच्या भलायके खातीर सगळी पवित्र सभा सोलोवन व्हरूंक जाय जाल्ली बोवळो गटाई ताका देवान फावो करच्या खातीर आमी मागुया आमच्या सर कार्डिनल आर्चबिस्प गवळी मणियारी रिलिजियस भाव भावडां प्रोविन्शियल सुपिरियरां आनी सक्कड आमच्या मिसांव देवाच्या हाताक समर्पण मागुया. मिसावांत आमकां अडखळ्यो जैतेवन जावंक देव आमकां बोळ फावो करूं दी. चड आनी चड मागण्यान भावार्थान आमकां गुंड करून रोंबोवन दी. मात्र न्ही सोडून गेल्ले सक्कड पंगड एका काळजान एका मनान एक जावन दिता. क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या ह्या समयार आमकां विरोध करची सक्कड पवित्र आत्म्यान बरोवन दिता. खंय सक्कड जेजूची स्वार्था पावना त्या सगळ्या राष्ट्रांनी चडवणेची स्वार्था पावोवन दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सो राष्ट्रां खातीर बापा आमी मागता. राष्ट्राचे मुखेली राय राणयो डिक्टेटर्स प्रायम मिनिस्टर अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर आनी सक्कड MP MLA लोकातावन विसून आयलेले हे व्यक्ती तुझ्या सक्तेन बरोवन दिता. भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार सक्कड पयस कर. संवसारांत चलच्या अत्याचारातावन तूं लोकांक विशेष मापान राख आनी मतांतलेपणातावन भयोत्पादनातावन नेगेटिव्ह आयडियोलॉजीतावन तूं आमकां राख. अशें सर मुखेली पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तांच्या आडाळते चलोवंक जाय जाल्ले बोळ गटाई पवित्र आत्म्याची सकत दी म्हण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आमी कुटुंबां खातीर मागता. पती पत्नी मदें समाधान तांच्या भुरग्यां मदें समाधान आवय बापायचेर आशिर्वाद युवक युवतींक वर्षभरीत फुडार अनकर बनपस बंदडे सुटका आनी तांच्या एग्जामान तांकां जाय जाल्ली जाणवाय तशेंच भुरगीं नातलेल्या भुरग्यांचें देणें काजाराच्या मौल्या विरोध वेच्या राष्ट्रांनी जणांनी काजाराचे नीज अर्थ समजून आनी हाजे विरोधाचें सालिंग काम तशेंच गर्भपात निष्क्रीय कर सोम्या आनी कुटुंबाची मोलां उखलून दवरचीं. सकत आमच्या राष्ट्रांक आमच्या व्यक्तींक आमच्या न्यायकर्त्यांक सकट तूं फावो कर. कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां आशिर्वाद जावं दीत. कुटुंबांत जिवीत अभिषेक जावं दी. ह्या दिसांनी कुटुंबां सांगता घरा भितर आसच्या हर एका कुटुंबांचेर तुजें दैवीक आशिर्वाद देवन येवन दी म्हण आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. निराश्रितां निर्गतिका अनाथां विधव्यो विधुरां घरधरणांतलीं बुकेन वळवळचीं ह्या सर लोकांचेर दया दाखय. ICU MICU NICU तो आस्पताल जिवन मरणा मदें झुजचीं अपांग असल्या भुरग्यां खातीर आनी तसल्या आश्रयां खातीर आमी मागता. वैजांचेर नर्सांचेर विशेष मापान आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेतावन कोरोना तसल्या मारेकार खरग घातावन आनी हातूं वळवळच्या सर लोकांक भलायकी तूं फावो कर आनी हाका वॅक्सिनेशन सोदून काडची करपा तूं फावो कर आनी अशें सगळ्या राष्ट्रांचे तुजें भलायकेचें आशिर्वाद देवन येवन दी म्हण आमी मागुया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सुम्या आमी मागता उदक नातल्या गांवाक उदक फावो कर. कठीण धगीन वळवळसो गांव आसा. लोकांक मस्त कश्ट आसात. हवामान वैफल्य वातावरण चड उणें घडटा आनी ह्या दुवारी सबार लोक वळवळटा. थोड्यांक खाण ना. आमच्या शेतकारांचेर आशिर्वाद घाल.
इकॉनॉमिक क्रायसिस ह्या संवसारांत आसा, मानसीक क्रायसिस आसा, पॉलिटिकल क्रायसिस आसा, कुडीचें क्रायसिस आसा आनी आत्मीक क्रायसिस आसा. हाका तूं मात्र आमकां जबाब जावन आसाय. हर एका संकश्टतावन राष्ट्रांक तूं राख आनी अशें आमकां तूं आशिर्वादीत कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. एक घडी बोर मौन रावन आमच्यो कसग्यो ते सवां, आमच्या वैयक्तीक ते सवां समर्पण मागया. मोगाळा बापा गणित कापोळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. आमची त्या सवां तुजे समोर आमी दवरल्यान. आमच्या लागीं आनी साबार गरजो आसा त्योय तूं जाणा आसाय. तांकां फावो ती जबाब आयन काळार तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे दावी. समर्पिता ही काणी मोगाची कणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन भेटवली आमची स्वीकार कर पावन काणी गी आमची मोगासोर गजम का भेटवची सर्गीच्या चिनी आमची उर्पादेची येवच्या चिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नगे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. स्वर्गीच्या बापा, लाजारान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रासड ताका मानवलो तांचो भावार्थ आनी मोगू आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भावार्थान आनी मोगान ओपलेली आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावन दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू कोरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्ट लाजारा पासत रडलो, पूण तो ससनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यान तो जिवंत केलो. तशीच आमा समेत ताची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताजे उदेशी देवदूतांचो दळबार सरकार तुजे मुखार संतोषून कालतेपणी तुका प्राणिपात करता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, तूं बोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करुण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणता.
मनशाक तुवें तुज्या सारकेसो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें सर रचनेचे राजवडकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात होगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सांडूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुज्या काकुळटीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रावाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकार मर्येतावन तो जल्मलो. फातक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सडवणेची, खैद्यांक सुडकेची आनी दुखेस्तांक संतोषाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमच्या खातीर न्हय पूण आमच्या पासत मरून पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जियोवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपोवन आमा मनशाक संपूर्णयेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणी कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां समारंभाक तोच पवित्र आत्मो ही आमची दिणी पवित्र करूं म्हणून आनी अशी ती आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जाव म्हणून आमी मागतां. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीत मेर नासतलो मोग दाखयलो. ते जिवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सगळी घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी ताणें दाका वायनान भरलेली खाल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समी घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समी मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गोट परगटुया. मोगाळ बापा आमचे सोडवणे सोगडास आमी समारंभतांव. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगटतांव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पितांव. बापा तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच पुण्यांत आनी खालसेंत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मैपासान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मानाक जेजू सवें एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी बेटवणी करता
त्या समेस्तांची काकुळट कर. भोव करून तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या वागयोन बापाची, पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि सगळ्या मनियारांची, तसेच ही बेटवणी करतेल्यांची, हांगा हजर असलेल्या आणि सगळ्या तुझ्या परजेची काकुळट कर. विशेष मापान कोरोना व्हायरसाच्या बियान आणि ह्या पिडेंत वळख जाल्ल्या लोकां खातीर तुजी काकुळ तूं दाया तांचेर देवन येवनी तांकां भलायकी लाभोवनी म्हण आमी मागता. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्तचे शांतीन मरून गेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर. आणि जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा, अवकार मरिये देवाच्या मायेचे सांगता आणि तुझ्या धर्मदूतांनी भक्तां बराबर आम्हा समेस्तांक तुझ्या भुरग्यांक सर्गीचें सुख जोडूंक फावो कर. तुझ्या राज्यांत पातकाच्या आणि मरणाच्या कुस्तेपणांतले सुटलेले सगळे तुझे रस्ते बराबर आमी तुका वाकणूंक फावो. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेसूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वनन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाई. शांती खातीर आमी मागया. सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तुमची येताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमीची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्त तुज्यो कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता, ती म्हजेर झडती आनी क्यास्त हाडिना जावं, पूण तुज्या काकुळटीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक पावो. काळीचे यात्रे
आनी सक्कड आमी सांगाता मेळोन ह्या येवकरिस्ती बलिदाना खातीर जेजूच्या मोगा खातीर आनी जेजून आमकां हर एकल्यांक आपडल्या खातीर ह्या अर्गांगीत आमी गावया. सुमी आमी तुका अर्गां होगडाप आनी वाखाणी दिता. कशें लाजाराच्या पोंडासरचें जेजून मागलें अर्गां दिता. आमच्या संवसारांत आयिल्ल्या अर्गां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक तूं आमचो मोग करताय, तूं आमकां हात सोडिनाय. तर विशेश मापान हें भलायकेचें पेकोवणेचें मिसाचें बलिदान म्हज्या परजेक आशिर्वाद हाडून दी. सगळ्यो संवसार बरो आयकूं शा आनी विशेष मापान दिव्यवाणी लायव्ह विनोद घंगोळ्ळी ताणें करचें हें प्रयत्न सगळ्या लोकांक जेजूची स्वार्थ पावो जाय हे स्वार्थेचें मिसांव तुवें दिल्ल्या ह्या कुटुंबाचेरय आशिर्वाद घाल. आनी ह्या येवकरिस्तीक बलिदानाक आमकां मजत दिल्ल्या भयण्यांचेर विशेष मापान तुजें आशिर्वाद घाल. कामां नासतना कश्टांनी अनकारण्याच्या लोकांक तुजो उजवाड मेळोवन दी. आमच्या मागणें जिवीत भावार्थ जिवीत आनीक बुडवून जावं दी. आमी आज भेटयलेले येवकरिस्त आमकां कुडीची मतीची समाधान दिवन दी आनी अशें अखेर स्वासा पर्यंत क्रिस्ता खातीर मात्र जियोंको आनी साक्ष जावन जियोंको आमकां प्रेरण दिवन दी आनी येवकरिस्त आमकां तारण दिवन दी म्हणून हांव आशेतां आनी सर लोकां खातीर तुका समर्पण हांव मागतां. प्रार्थया. सुमिय जेजू क्रिस्ता सुमेस्त काळजांच्या बुजवणदारा बेतानियांत वचून आनी लाजाराक जिवो करून मार्ताचें आनी मरियेचें काळीज तुवें उतरावर संतोषान भरलें. आमच्या हर एका दिसाच्या पास्काच्या जेवणांत आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या धुलोब काळजाची गोडसाण साकोवंक दिवच्याक आमकां भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवांत देवा सोपोत आमच्या भितर येताय म्हूण आमकां भोगून दी आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रोप रोप पळोवन खंयचेच रस्त्यान व्हरून नजो तसलो संतोष भोगूंक सरकार आमकां पावय. जंय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता.